Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आता 2 मिनिटांन असो बोर्ड बीजेपी करा सगळी परमिशन घेऊन येतलो प्रचार चाललेला सरकारी नोकर कित्याक सांगता तो अंदाधुंदी बघूया सत्ता कितली आधी इतली हिम्मत असेल तर पुढे आपण आम्ही 2 किलो फवानी अर्धा पाव किलो गोळ घेऊन आपण आज परत गोंयांत हिटलरशाही आणि इमर्जन्सी चालू झाली अशी आमकां दिसपाक लागले. ते हक्कान आयल्या, मोगो पक्षाच्या प्रेमान आयल्या, जीत आरोलकराच्या प्रेमान आज हे सगळे लोक हांगा आयिल्ले आसा. तांकां आपयलो गेलोय ना. हांव ह्या सरकाराचो निषेध व्यक्त करता. आज जरी मोगो पक्ष एक आमदारान आसा, येता त्या निवडणुकेक 2022च्या निवडणुकेक हे 21 करपाची जबाबदारी ही प्रत्येक नागरिकाच्या हातांत आसा. एनओसी टायप केली आमच्या भुरग्यांच्या फुड्यान, लॉयराच्या फुड्यान एनओसी टायप केली. हांव दिता परमिशन म्हणून रावा, आपण जेवन येता म्हणून अर्जांक दिता तुमकां. 2:30 जाल्या उपरांत विचारल्यार राव 15 मिनटां राव 15 मिनटां राव कोण 3:30 जाली आणि 3:45 दुसरी एक एनओसी टायप केले की आम्ही रिजेक्ट केल्या म्हणून आणि काडटाना हातीन दिता. त्याच टायमाचेर 3:15 सुमार हांगासर पुलीस फोर्स घालता. सो एनओसी आमची रिजेक्ट जावच्या पयलींच तेंच्यांनी स्टाफ घातलो हांगासर पुलीस स्टाफ. सो हेचेर कळटा तांकां कसो भंय पडला तो. ह्यो भंय म्हाका दिसना, म्हाका एक सजमाना इतले कित्याक भिवंक जाय. हेंचो सरकारा सत्ता सगळ्या हांगाल्ल्या आमदारान आणि आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पेडण्याचो दोगांयनी मेळोन हे सगळे घोळ केल्लो की मोगो पक्ष ह्यो मांद्रे मतदारसंघानूच इलेक्ट जावन येवचो ना, पेडणे मतदारसंघानूच येतलो आणि पेडणे तालुक्यात मोगो पक्षाचो झेंडो परत वयर आसतलो.